प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. अर्गां तुका समियान जेजू, अगलाब तुका समियान जेजू, वंदन तुका समियान जेजू, आराधना तुका समियान जेजू, हर्षिता तुका समियान जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise the Lord. Glorify and mighty God. Hallelujah. Worship, Lord Jesus. हरगां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, अगलाब तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, वैभव तुका जेजू, आराधना तुका जेजू, नमन तुका जेजू, प्रणाम तुका, उगळिस्तान तुका, जय जय तुका जेजू, उज्जान निर्शिलाम जेजू. Praise the Lord. Hallelujah. आयचे दीस मागण्याक तुमकां समेस्तांक बरो स्वागत मागता. आयचो दीस सोमाराचो दीस परत आमकां देवान फावो केल्ल्या खातीर देवाक मेरगां दिवंक, ताची स्तुती करूंक आमी मुखार येत आसतना आयचे दीस प्रत्येक जावन सगळ्या आमच्या कुटुंबा खातीर मागचो दीस सगळ्या कुटुंबा खातीर आज आमी मागया. हर एका कुटुंबांनी शांती समाधान माय मगे कोट मेळचे खातीर आयचे मागणे सगळें समर्पण करया. तुमच्या आमच्या कुटुंबा खातीर आयचे मागणे आमी समर्पण करता. मागण्याचें जिवीत आमचें आनी उदरगती पावचे खातीर मागण्याचें जिवीत नातलेल्यांक मागण्याचें जिवीत मेळचे खातीर आज विशेष तरेन आमी मागया. तर सकट सांगाता मेळून आयचे मागणे आरंभ करया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता ते संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुकेल्या बक्षितांव तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां तालणे पडोवन दिनाका आपूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिया कृपेन भरलेले सुमती जय सांगता श्रीम ते तूं सदैव आनी सदैव फॉल कुशें जेजो. ती मरिये देवाची महिमा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कडेन. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो ती तसो आतां आनी सदांच रावता. आमेन. भोव मोकळा जेजू आयचे दीस वस तुका समर्पण करीत आसतना बाबा तुजी स्तुती करूंक, तुका अर्गां दिवंक, तुजे उतर आयकूंक आयचे दिसा आमच्या सांगता जमा जाल्ल्या समेस्तांक तुज्या पांयां तळा भेटोवन सगळ्या कुटुंबाक तुज्या पांयां तळा भेटोवन दिवन आमचें जिवीत सगळें समर्पण कर दिवन तुजी स्तुती करून तुका आमी अर्गां दिता. आयचे दिसा देवाचें उतर आमकां सांगता किर्तनाचो ग्रंथ आमी वाचूंक गेल्यार थंय आमकां सरेस्पर देवाचें उतर सांगता 109 अध्याय, किर्तनाचो 109 अध्याय तातूंत वाक्य 1 आनी 2 अशें सांगता. हांव स्तुती करता त्या देवा, तो देव वगळो रावना. आमी देवाची स्तुती करतना देवाक अर्गां दिता आसतना तो वगळो रावना. कित्याक आमकां कितें आमी स्तुती गायना मारिफात ह्याच्या ह्या मागण्याद्वारे कितें पुरो आमी मागता तें सगळें देव म्हाका आनी तुका दया करता. हेचे दिसा देखून आमी सगळ्या मेळून देवाची स्तुती करया, देवाक आमी अर्गां दिवया, देवाची महिमा आमी वाखयया. कित्याक हालेलुया म्हणून सर्वेश्वराच्या सेवकानो स्तुती करा, सर्वेश्वराच्या नांवाची स्तुती करा. सर्वेश्वराचें नांव सदैव जावं आतां आनी सदां काल उदेंती आनी आस्तंत्य पर्यंत सर्वेश्वराचें नांव सदैव जावं. देखून त्या देवाची आमी स्तुती करया, देवाक आमी अर्गां दिवया, देवाची महिमा आमी वाखयया. ह्या घडये अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्गां दितलो सोमियाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो, तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो. तुंच म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्गां दितलो सोमियाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्गां दितलो सोमियाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. हाताक धरून मुझे मॅट काढतलो,
तुझे नाव सदांच मुजा ओंठार गायतलो तुझ्या हातात धरून मुझे मॅट काढतलो तुझे नाव सदांच मुजा ओंठार गाजतलो तुझो मोग करतलो तुझ्या बोळान चलतलो तुझो मोग करतलो तुझ्या बोळान चलतलो आप्पा बापा म्हणून तुका उलो मारतलो आणि अर्गां दितलो सोमियाक अर्गां दितलो सगळी मुजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमियाक अर्गां दितलो सगळी मुजी जिणी तुका समर्पितलो एक मुझ्या गरजान तुझ्या पायांक पडतलो उपकार मेळटस तुका हांव अर्गां दितलो हर एक मुझ्या गरजान तुझ्या पायांक पडतलो उपकार मेळटस तुका हांव अर्गां दितलो पातकांत हांव पडटना जेजू म्हणून रडतलो पातकांत हांव पडटना जेजू म्हणून रडतलो पातकी जिणी जाणूक तुजो आदार मागतलो आनी अर्गां दितलो सोमियाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमियाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो हालेलुया आमेन हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Argan Jesu, hallelujah. Praise you, Jesus. Argan Jesu, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Worship Lord Jesus, hallelujah. Jesus, Jesus. देवाचे उतर आमकां सांगता सर्वेस्पराक अर्गां दिया कित्याक तो बरो कित्याक ताचो मोग ससनाक तगता देखून आमी सदां काळ देवाची स्तुती करूंक फावो हर एक घडी म्हणले बरी देवान आमकां राखलां सांबाळलां आमच्या मतीक उजवाड दिला आमच्या जिवितांत बरेपण सगळें त्या देवातावन आयलां हर एक आमच्या फातकातान आमकां खोटेपण येता की चड मापान देवाची खाकूळत देवाची कृपा देवाची दया आमकां लाभल्या देखून सगळ्या आमच्या जिवितांत देवाक आमी स्तुती गावंक फावो ताची स्तुती करूंक फावो आमच्या जिवितांत सगळें कितें आसा सगळें सांडून एक नवें जिवीत आराम करूंक देवान आमकां आज फावो केलीचें खंडीत आमचें एक नवें कुटुंब बांदून हाडूंक नवें कुटुंब येदोळ मिसर कुटुंबान कितें आसलें सगळें तें सोडया आमी जाल्लें जावन गेलें पूण आतां एक नवें जिवीत नवें कुटुंब बांदून हाडूंक जाय कृपा आदार तसली जाणवाय देव म्हाका आनी तुका हर एकल्यांक फावो करीचें देवाची काकूळट आनी कृपा आमकां सदांनीच मेळचें देखून आमी सदांनीच देवाची सेवा करची एक गरीबोर तुमच्या कुटुंबांनी कितें समस्या आसा जाल्यार ह्या तुमच्या मागण्या जिवितांत तुमकां कितें समस्या येता जाल्यार एक गरीबोर जेजूक समर्पण करून दिया हर एक संगती देवाक समर्पण करून दिया देव काकूळटार आमकां सगळ्यांक सुडखा दिता कुटुंबाचे समस्या सगळे परिहार करूंक देव सशक्त जावन आसा तो सक्तेवंत जावन आसा कितें तें आसल्यार तें आमचें तावन पयस करूंक देवाक जाता देखून आमची कुटुंबां सगळीं समर्पण करून दिया आमची मागण्याचें जिवीत समर्पण करून दिव्या आमची कोण पुरो तुमी तुमच्या कुटुंबांनी जर एक सुरें जिवीत जियेतात जाल्यार एक सुरें जिवीत जेजूच्या पांया तळा भेटोवन दिया मागया आज आमी देवाची स्तुती करतना हर एक कुटुंब आमी देवाच्या पांया तळा उबारया हर एक कुटुंबांनी शांती समाधान माय मोग एकवट मेळचे खातीर मागया हर एका कुटुंबांनी राज्य संधान जावचे खातीर मागया हर एका कुटुंबांनी वायट संवय कितें आसले ते सांडूंक जाय कृपा आदार मागया ह्या खातीर आज देवाक आमी स्तुती करया देवाक आमी अर्गां दिवया हे दोन देवान राखलां सांबाळलां आनी मुखलें जिवीत आनीक नव्या तरान आमकां जिवंक आनीक नव्या तरान आमचें कुटुंब बांदून हाडूंक आनीक नव्या तरान आमच्या भुरग्यांचें जिवीत जावंक आमच्या युवजनाच्या भुरग्यांचें जिवीत सगळें नवें तांच्या जिवितांत येवंक जाय कृपा आदार आमच्या मागण्याचें जिवीत आनीक उर्बेवंत जावंक आनीक उदरगतेक आमी पावूंक आनीक सण आनी सुमयातय आनीक
आनीक बळादिकतार आनी त्याच्या लागीं सरोंक कृपेचे सेसन आमकां व्हरूंक देवाची काकुळटांनी कृपा मागोवन ह्या वेळार कित्याक तो देव म्हजें तें आनी तुजें तें आसल्यार कांयच उणें ना. देवाचें उतर क्लियर सांगता. जुआंवचो वांजेल 15 वाक्या, तुमी म्हजें तें रावशात जाल्यार आनी म्हजें उतर तुमचें तें रावत जाल्यार कितें तुमी मागल्यार तें आमकां दितलो म्हणटा. देखून त्या उतराचेर पातयेवन आज देवाची स्तुती करें, देवाक आमी अर्घां दिवया. कित्याक आमकां आमच्या जिवितांत अद्भुतां करचो देव, अजापांनी अद्भुतां करचो देव देखून आमकां सगळें तो दया करता. देखून सगळें आमकां कितें दिलां तें सोम्याक आमी समर्पण करून दिवन देवाची काकुळटांनी कृपा मागून हे प्रेज आनी वर्शीप करिया. देवाक आमी स्तुती करिया, देवाक आमी अर्घां दिवया. ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಮನಸೋತುನ ಹೋಗಲಾರೆ. ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಮನಸೋತುನ ಹೋಗಲಾರೆ. ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ. ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಮನಸೋತುನ ಹೋಗಲಾರೆ. ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಮನಸೋತುನ ಹೋಗಲಾರೆ. ಸಮಾಧಾನ ಕರ್ತನು ನೀನಲ್ಲವೇ, ಸರ್ವ ಶಕ್ತನು ನೀನಲ್ಲವೇ. ಸಮಾಧಾನ ಕರ್ತನು ನೀನಲ್ಲವೇ, ಸರ್ವ ಶಕ್ತನು ನೀನಲ್ಲವೇ. ಓ ಸಮಾಧಾನ ಕರ್ತನು ನೀನಲ್ಲವೇ, ಸರ್ವ ಶಕ್ತನು ನೀನಲ್ಲವೇ. ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಮನಸೋತುನ ಹೋಗಲಾರೆ. ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಮನಸೋತುನ ಹೋಗಲಾರೆ. ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ. ಅತಿಶಯ ದೇವನು ನೀನಲ್ಲವೇ, ಆಲೋಚನಾ ಕರ್ತನು ನೀನಲ್ಲವೇ. 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 ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಮನಸೋತುನ ಹೋಗಲಾರೆ. ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಮನಸೋತುನ ಹೋಗಲಾರೆ. ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ. ಅಂದ ಚಂದವೆಲ್ಲ ನೀನಲ್ಲವೇ, ನನ್ನ
ಆಸೆಯೆಲ್ಲ ನೀನಲ್ಲವೇ, ಅಂದ ಚಂದವೆಲ್ಲ ನೀನಲ್ಲವೇ, ನನ್ನ ಆಸೆಯೆಲ್ಲ ನೀನಲ್ಲವೇ, ಅಂದ ಚಂದವೆಲ್ಲ ನೀನಲ್ಲವೇ, ನನ್ನ ಆಸೆಯೆಲ್ಲ ನೀನಲ್ಲವೇ, ಅಂದ ಚಂದವೆಲ್ಲ ನೀನಲ್ಲವೇ, ನನ್ನ ಆಸೆಯೆಲ್ಲ ನೀನಲ್ಲವೇ. ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಮನಸ್ಸೋತು ನ ಹೋಗಲಾರೆ, ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಮನಸ್ಸೋತು ನ ಹೋಗಲಾರೆ. ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ. ನನಗೆ ಸರ್ವವು ನೀನಲ್ಲವೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಾತ ನೀನಲ್ಲವೇ, ನನಗೆ ಸರ್ವವು ನೀನಲ್ಲವೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಾತ ನೀನಲ್ಲವೇ, ನನಗೆ ಸರ್ವವು ನೀನಲ್ಲವೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಾತ ನೀನಲ್ಲವೇ, ನನಗೆ ಸರ್ವವು ನೀನಲ್ಲವೇ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಾತ ನೀನಲ್ಲವೇ. ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಮನಸೋತು ನ ಹೋಗಲಾರೆ, ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಮನಸೋತು ನ ಹೋಗಲಾರೆ. ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಮನಸೋತು ನ ಹೋಗಲಾರೆ, ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಮನಸೋತು ನ ಹೋಗಲಾರೆ. ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ. एक घडी बोर तळे दंप्या आमच्या कंसामी एक घडीभर समर्पण कर देवी. आमचे जीवित, आमच्या जिवितांत पवित्र आत्म्याचे येणे जावं दे, आमच्या कुटुंबांत पवित्र आत्म्याचे येणे जावं दे, आमच्या मागण्याच्या जिवितांत पवित्र आत्म्याचे येणे जावं दे. आनी त्या वेळार मात्र आमकां आपोस्तलांनी जेजू कडेन सांगिल्लें आमकां मागोवंक शिकय म्हणून, आनी ताणें जेजून तांकां मागोवंक शिकयलें. पवित्र आत्मो तांकां दिलो आनी त्या पवित्र आत्म्या द्वारे तांणी निरंतर देवाची स्तुती केली, देवाक घरगां दिले. दानियल प्रवादीक त्या सिंहाच्या धोलीन घालता आसतना पवित्र आत्मे देणें ताका मेळ्ळें, ताणें स्तुती केली देवाक, देखून त्या सिंहाच्या धोलीन तांकां राखलो देवान. ताची सिंहाची तोंडां ताणें बांदलीं देवदूतांक धाडून. शद्रक मेशक अबेदnego उच्चांत घालता आसतना तांकां देवदूतांनी येवन राखून व्हेलें, कित्याक थंय तांणी स्तुती केली. खेदे व्हडले स्तुती गायनांत आसा. दानियल प्रवादीच्या पुस्तकांत 3ऱ्या अध्यायांत आमी वाचल्यार आमकां कळटा तें. देखून आज आमी स्तुती करतना बांदपास सगळे तुटून पडटात. आमच्या कुटुंबाचेर पवित्र आत्मा देवून येता, आमच्या पर्सनल वैयक्तीक जिवितांत देवाचो प्रेरक आत्मा देवून येवचो वेळवो. आनी प्रत्येक आमच्या जिवितांत खंयचेय वायटाची संगती आसा जाल्यार हे आमकां कुडीच्यो ओडण्यो जावंक पुरो, ह्या संवसाराच्यो ओडण्यो जावंक पुरो, ह्यो पुरो आसा जाल्यार एक घडीभर जेजूक समर्पण कर दिवन आचेतान म्हाका मेकळे कर सुमी जेजू म्हणून मागा. मागोवंक तुमकां प्रॉब्लेम जाता जाल्यार खंयचेय
समस्या उपजता जाल्यार मागा ह्या वेळार जेजू म्हाका मागोंक शिकय म्हणून. भावार्थ तुमकां ना जाल्यार ह्या वेळार मागा जेजू म्हजो भावार्थ सडय म्हणून मागा. कित्याक भावार्था वरवीं मात्र आमी देवाक मानवंक सोदयेत, ना जाल्यार जायना. भावार्थ हर एकाक मोळू जावन आसा. आमी देवाच्या रासांत देवाची स्तुती करचे जाल्यार, देवाक अर्गां दिवचे जाल्यार महिमा भावार्थ आमकां देवान हर एक कामां आमच्या जिवितांत करची आमच्या भावार्थाक लागून. आमचो भावार्थ कितलो आसा तितले तो अजापानी अद्भुत आमच्या जिवितांत करता. सगळे पिडेस्तांक बरें करतना जेजून तसो भावार्थ पळयलो. भावार्थान तुका गूण केले म्हळें आनी खंडे जावन हो भावार्थ पवित्र आत्म्याद्वारे म्हाका आनी तुका मेळचो. हो पवित्रपणान जिवनची जिणी पवित्र आत्म्यांतावन आमकां मेळची. पवित्र आत्म्यांतावन सगळे देवाच्या उतराची समजूनी मेळची. पवित्र आत्मा आमकां मागोंक शिकयता. पवित्र आत्मा आमचो भावार्थ सडयता, आमच्या कुटुंबां बरी करता, आमच्या वैयक्तीक जिवितांत कितें कश्ट आसता सगळे पवित्र आत्मा परिहार करता. देवाची काकुळतांनी कृपा आमकां मेळटा. आमी कितें संवसारांत पुराय योजन घालता गे ते सगळें देवाचें योजन जाल्यार तें मात्र जारी करूंक पवित्र आत्मा आमकां साकार दिता. तो आमकां आदार दिता. तो मजतदार जावन आसा, तो एडवोकेट जावन आसा. देखून सगळें कितें आसा तें पवित्र आत्म्याक भेटोवन दिया आनी पवित्र आत्म्यान मागया. जेजू आज पवित्र आत्मा म्हजे थंय धाड. जेजू तुजो पवित्र आत्मा तुजो पाराक्लीत म्हजे थंय धाड. तुवें आपोस्तलांचेर धाडलोय, मरियमाचेर धाडलोय, जायत्या लोकांचेर तुवें पवित्र आत्मा धाडलोय. आज आमच्या समेस्तांचेर तुजो पवित्र आत्मा धाड. पवित्र मंगळा जेजू म्हण मागया आमी आज येत पवित्र आत्म्याची. कित्याक ताचें हजरपण म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत पुरो तितलेंच. दुसरें कांय तुमी मागोंक वचनाका. दुसरें कितें तुमकां जाय देवाक कळीत आसा तें सगळें तो दिता. पयलें ताचें हजरपण तुमच्या जिवितांत मागोंक प्रयत्न करया. ताचें एक नांव पुरो उलो मारल्यार आमकां सुटका दिवचें नांव तें जावन आसा. देखून ताच्या हजरपणांत आमी रावया. ताची काकुळतांनी करपा मागया. पवित्र आत्म्याचे देणी पवित्र आत्म्याची फळां आमचे ते रुथ जावं दीत आनी आमकांय आमच्या कुटुंबांत आमकां आशिर्वादी जावं दी. कुटुंब आशिर्वादी जावं दी, भुरगीं बळां आशिर्वादी जावं दी, आमी करचो वावर सगळो आशिर्वादी जावं दी आनी पवित्र आत्म्याच्या मजतीन आमचें सगळें जिवीत सुफळ जावं दी. मागण्याचें जिवीत जावन आमचें परिवर्तन जावं दी म्हणून आज आमी मागया. पावनात्मने देवरात्मने आराधने परिशुद्ध आत्मने आराधने देवर शक्तिये अभिषेक आत्मने अभिषेक आत्मने अभिषेक आत्मने नन्ನಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾ. ಅಭಿಷೇಕ ಆತ್ಮನೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾ. ಆತ್ಮನೆ परिशुद्ध आत्मने देव शक्तिये आराधने 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 ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಒಂದೇ ಸಾಕಯ್ಯ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರೊಂದೇ ಸಾಕು ಏಸಯ್ಯ. ನಿನ್ನ
ಸಾಕಯ್ಯ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರೊಂದೇ ಸಾಕು ಏಸಯ್ಯ. ಏಸಯ್ಯ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಒಂದೇ ಸಾಕಯ್ಯ. ಏಸಯ್ಯ, ಏಸಯ್ಯ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರೊಂದೇ ಸಾಕು ಏಸಯ್ಯ. ಏಸಯ್ಯ, ಏಸಯ್ಯ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಒಂದೇ ಸಾಕಯ್ಯ. ಏಸಯ್ಯ, ಏಸಯ್ಯ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರೊಂದೇ ಸಾಕು ಏಸಯ್ಯ. ಇರುವ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಜೀವದ ಹೊರಗೆಯ ಉಗಿಸುವ, ಹರಡಾಗಿರುವ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಜೀವದ ಹೊರಗೆಯ ಉಗಿಸುವ, ಮರುಭೂಮಿಯಾದ ನನ್ನ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾರಂಜಿ ಹೊಮ್ಮಿಸುವ, ಮರುಭೂಮಿಯಾದ ನನ್ನ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾರಂಜಿ ಹೊಮ್ಮಿಸುವ. ಏಸಯ್ಯ, ಏಸಯ್ಯ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಒಂದೇ ಸಾಕಯ್ಯ. ಏಸಯ್ಯ, ಏಸಯ್ಯ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರೊಂದೇ ಸಾಕು ಏಸಯ್ಯ. ಏಸಯ್ಯ, ಏಸಯ್ಯ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಒಂದೇ ಸಾಕಯ್ಯ. ಏಸಯ್ಯ, ಏಸಯ್ಯ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರೊಂದೇ ಸಾಕು ಏಸಯ್ಯ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಒಂದೇ ಸಾಕಯ್ಯ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರೊಂದೇ ಸಾಕು ಏಸಯ್ಯ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಒಂದೇ ಸಾಕಯ್ಯ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರೊಂದೇ ಸಾಕು ಏಸಯ್ಯ. तू देवोनी हर एका मागण्याचे जीवित आमच्या नवे करू घे. आमच्या भुरग्या मुलांचे देवोनी, आमच्या घरात वस्ती करले हर एक आमच्या भाऊ बहिणीचे देवोनी. हे पवित्र तुझ्या हजरपण आम्ही बोलवून काढता, तुझ्या हजरपण आम्ही बघून काढता, तुझा हजरपण आम्ही अनुभव करून काढता. हे पवित्र कित्याक आमच्या जिवाच्या की प्रास चढ तुझो आम्ही मोग करता. पवित्र आमचे सगळे जीवित तुका आम्ही स्तुती करता. पवित्र कित्याक तुझ्या मंदिरान तू आमकां एक अवकाश दिलाय आणि आमचे नाव खान तू आमकां उलो केलाय. आज तुझ्या सांगता जियोंक तू आमकां भाग दिलाय. आयचे दिसा तुझ्या आशीर्वादाने आमकां बरो म्हण मागता. पवित्र बाबा ಜೀವಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮವ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಹಾಡುವೆನು. ಜೀವಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮವ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಹಾಡುವೆನು. ನಿನ್ನ ಮಂದಿರದಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಭಾವವ ಹೆಸರೆತ್ತಿ ಕೈ
ಮುಗಿದು ಹರಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಮಂದಿರದಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಭಾವವ ಹೆಸರೆತ್ತಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಹರಸುವೆನು ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಸಾಕು ಸಾಕಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಹೆಸರೊಂದೇ ಸಾಕು ಏಸಯ್ಯ 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 ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಒಂದೇ ಸಾಕಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಹೆಸರೊಂದೇ ಸಾಕು ಏಸಯ್ಯ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಒಂದೇ ಸಾಕಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಹೆಸರೊಂದೇ ಸಾಕು ಏಸಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಒಂದೇ ಸಾಕಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಹೆಸರೊಂದೇ ಸಾಕು ಏಸಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಒಂದೇ ಸಾಕಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಹೆಸರೊಂದೇ ಸಾಕು ಏಸಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಒಂದೇ ಸಾಕಯ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೊಂದೇ ಸಾಕು ಏಸಯ್ಯ Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. साहित्य जणांच्या कुटुंबांनी असलेल्या समस्या जेजू परिहार करता आज तुमच्या कुटुंबांनी समाधान ना जाल्यार जेजू आज समाधान तुमकां दिता तुमच्या कुटुंबांनी घुसपट गंदोळा जाल्यार तुमच्या कुटुंबांनी तुमचो संबंध बरो ना जाल्यार सगळें तो आशिर्वादांनी भरता आमच्या एकल्याची कुटुंबां आमकां बेसांवांनी भरता आमकां मागण्याची जिवीत दिता देखून मागणें करूंक आमकां शिकय म्हणून आमी मागलां आज खंडीत जावं तो आमकां मागणें करूंक शिकयतलो आनी खंडीत जावन आमकां मागोवंक बरें जातलें चड आनी चड वेळ देवा सांगता करसूंचे भाग सरिस्पोर देव म्हाका आनी तुमकां एकल्यांक आयचे दिसांत फावो करतलो म्हूण मागता हालेलुया 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 हिरो बाबरे कलबरे दग शंदर बरे करबले दखल जीजा थँक यू जीजा प्रेज लो ग्लोरी फॉर माइटी गॉड हालेलुया वर्शिप लॉर्ड जीजा हिरो बाबरे कलबरे दग शंदर बरे करबले दखल जीजा जीजा थँक यू फादर थँक यू जीजा थँक यू लॉर्ड थँक यू लॉर्ड थँक यू लॉर्ड देवाक आमी खंडीत जावन अर्गांदिया आयचे दिसा आमच्या सांगाता प्रेज एंड वर्शिप करूंक ब्रदर केविन आमच्या सांगात आसलो तांचो आमी उपकार बावडया देवाकार आमी अर्गां दिवया आज थोडो वेळ देवाचें उतर आमी नियाळ करया देवाच्या उतराची सकत आमी जाणा जावया देवाची काकुळटांनी कृपा आमचे थंय देवून येवचे खातीर आज आमी प्रत्येक सावन आज देवाचें उतर म्हाका आनी तुका कितें सांगता हे आमी पळोवन कान घेवया देवाचें उतर म्हाका आनी म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत कितें पुरो आज सांगता त्या उतरां वरवीं आमी पळोवंक कान घेवंक देवाची खुशी कितें म्हणून जाणा जावंक आज आमी प्रयत्न करया प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 अर्गां तुका सोमिया जेजू होगलाम तुका सोमिया जेजू वंदन तुका सोमिया जेजू आराधन तुका सोमिया जेजू हालेलुया हालेलुया प्रेज लॉर्ड आज आमकां देवाचें उतर मस्त जाणां आमकां सांगचें आसा प्रत्येक जावन मागणें करचो टायम खंयचो टायम बरो केदळ आमी मागणें करीचे सकाळीं करीचे की 9 वरां उपरांत करीचे की या राती 3 वरार करीचे की दनपरां 3 वरार करीचे की संजेर 9 वरार करीचे की मस्त लोकांक हाचे विशयान घुसपट गोंदळ आसा आमी मागणें कशें करचें केदाळा करचें खंयचो टायम बरो टायम पुरो बरोच पूण देव कितें सांगता तें आमी पळया आज देव म्हाका आनी तुका मागोवंक कितें सांगता म्हजें आनी मागणें तुजें मागणें केदाळा जायचें देवाक केदाळा जायचें हें आमी समजून काण घेवया देखून आज मागण्या विशयांत आमी तेंत एक आमी काडलां तें देवाचें उतर मागणें केदाळा करीचें की म्हणून देव आमकां कितें सांगता मागणें आमी केदाळा करीचें की म्हणून जॉबाचो ग्रंथ सांगता 1 अध्याय 5वें वाक्य जॉबान मागणें करची केदाळा गी म्हणून जॉबाच्या विशयान जॉब मस्त मागणें करतालो देवा कडेन मस्त मागतालो तो म्हणटा जेवणाची सर्त काबार जाता म्हळ्यार एक दीस एकल्याच्या घरा जेवण आसतालें ताचे पूत धुवो
सगळ्यांच्या घरा एक एकल्या दीस एक एकल्याच्या घरा जेवण आसतलें. पूण जॉब सकाळीं काबार जाता सकाळीं पळया ताणें तांचे आपोवन धाडटलो. जॉब तांकां आपोवंक धाडटलो, सकाळांक भुरग्यांक येवंक आपोवंक धाडटलो आनी तांचें शुद्धीकरण करूंक लायतालो. सकाळीं फुडें उठोवन तांच्या मदल्याक जण एकल्या पासत एक एक होमबली तो भेटयतलो. सकाळीं फुडें उठोवन सकाळीं फुडें म्हळ्यार सकाळींचो टायम बेगीन उठोवन तो होमबलयो भेटयतालो आनी म्हणटालो तो म्हज्या पुतांनी माता केलां जावयेत आनी ते आपल्या काळजान देवनिंदा उलयल्ल्या जावयेत. कित्याक म्हळ्यार इल्लें पियोन आनी जाताना मागीर देवनिंदा येता पुराय येता. देखून हर एक फावटी जॉब अशें करतालो. केदाळा करतालो सकाळीं फुडें उठोवन बेगीन सकाळीं उठोवन हें करतालो तो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तर जॉबाच्या जिणेंत केदाळा मागणें करतालो तो सकाळीं फुडें उठोवन मागणें करतालो. पूण मागीर आमी पळयलें जॉबाचो ग्रंथ सांगता पयलो अध्याय 10व्या वाक्यांत अध्यायांत 10व्या वाक्यांत अशें सांगता ताचे भोंवती ताच्या घरदारा भोंवती आनी ताच्या सर्वस्वा भोंवती तुवें एक वोय घालूंक ताका रक्षण दिवंक नाय. ताणें हातीन घेतल्या सोर कामाचेर तुवें आशिर्वाद घालाय आनी ताचे हिंड सगळ्या गांवांत भरून गेल्यात. सकाळीं फुडें मागणें केल्ल्याचें प्रतिफळ पळया. जॉब सकाळीं उठून मागणें करतालो. देखून देवान ताच्या घरा भोंवती सर्वस्वा भोंवती ताणें वोय घाल्ली. ताचे भितर कोणेंत येवंक ना, खंयचेच वायटाचे सकत ताचे भितर येवंक ना, ताका कोणेंत आपडूंक ना. ताणें हातीन घेतल्या सर कामाचेर देवान आशिर्वाद घालतालो आनी ताचे हिंड म्हळ्यार बकऱ्यांचे हिंड, गोरवांचे हिंड आनी खऱ्यांचे हिंड आनी गाडवांचे हिंड सगळ्या गांवांत बरोवन गेल्ले. म्हळ्यार तितले आस्त ताचे लॅग दिता. कितली जोडी करी आसली, कितले जोडी बैल आसले, कितले जडे कितलीं खत्ती आसलीं आनी कितले बकरे आसले ताची सगळी लिस्ट दिता जॉबाच्या ग्रंथांत पळयल्यार. सकाळीं फुडें मागणें केल्लोसो परिणाम जॉबाच्या जिवितांत ताका रक्षण दिल्लें देवान, ताका आशिर्वादां दिल्ली. ताणें हातीन घेतलें हर एक काम जारी जातालें, सगळें आशिर्वादी जातालें. काल्या खातीर सकाळीं फुडें उठोवन मागणें केल्ल्या वरवीं, सकाळीं फुडें उठोवन देवाक ताणें टायम दिल्ल्या वरवीं सगळें ताचें आशिर्वादां जातालें. ताची भुरगीं आशिर्वाद जाल्लीं, सगळें देवान आशिर्वाद. देखून सैतान विचारता देवाक आतां क्वेश्चन घालता, तुवें ताका वय घालून दवरलाय, म्हाका आपणूक सोडिनाय तुवें ताका आशिर्वाद दिलाय, सगळीं कामां आशिर्वादीत करताय, ताचे हिंड पुरा सगळे गांवांत बरोवन गेल्यात अशें पुरा सांगता. देखून पळया सकाळीं फुडें उठोवन मागणें केल्लेचो प्रतिफळ जॉबाक कितें मेळ्ळो? सोरू आशिर्वादां ताका मेळ्ळीं, देवाचें संरक्षण ताका मेळ्ळें, ताची ग्रेस्तकाय सडली, ताची भुरगीं बरीं जालीं, सगळें ताका मेळ्ळें जॉबान सकाळीं उठून मागणें केल्ल्या वरवीं. प्रेज द लॉर्ड. सिराकाचो ग्रंथ सांगता 30 आनी 9 अध्याय 5वें वाक्या. सिराक चॅप्टर 39 वर्स 5 सांगता सकाळीं फुडें आनी आपल्या सगळ्या काळजांत तो सर्वेस्परा आपल्या रसनाराचे वेता. पळया सकाळीं फुडें सगळ्या ताच्या काळजांत तो सर्वेस्पर आपल्या रसनारा कडसून वेता. महोन्नता मुखार तो प्रार्थना करता, मागणें करूंक आपलें तोंड उगडटा आनी आपल्या पातकांचे बोक्साने मागता. म्हळ्यार सकाळीं उठून मागणें करीचें म्हणटा आनी तो प्रार्थना करीचें आनी आमच्या पातकांच्या बोक्साने मागचें, सकाळीं उठून मागचें. देखून आमकां मस्त जाणांक ती संवय ना सकाळीं उठोवन मागणें करची. देखून कित्याक म्हळ्यार सकाळीं इल्ली चड न्हीद पडची, सकाळीं 4 वरां उपरांत बरी न्हीद पडची. ती सकाळीं पळय 4 तो न्हू मागीर ती न्हीद पडना जाल्यार एक नमून सगळे दीस आमालत आसता आमकां. न्हीद आयिल्ले बरें जावचें, जावं मागीर येवचें आनी घालें जावचें, मस्त डिस्टर्बन्स. पळया मुखार आमी पळया सिराकाचो ग्रंथ आमकां अशें सांगता 30 आनी 2 अध्याय 14वें वाक्या. 30 आनी 2 अध्याय 14वें वाक्या. तो सर्वेस्पराची भिरांत धरता, जो सर्वेस्पराची भिरांत धरता आनी ताची शिकवण मानून घेता तो ताका सोदता, जो ताका सोदता ताका ताची कृपा मेळटा. पळया 2-3 संगती आसा. सर्वेस्पराची भिरांत धरचें, ताची शिकवण मानून घेवचें आनी ताका सोदीचें आनी त्या दाळ ताची कृपा मेळटा. सकाळीं फुडें सोदीचें म्हळ्यार एक हर एक कितें म्हळ्यार आमी एक रुटीन आमच्या जिवितांत करिचें. सकाळीं उठचें तें एक रुटीन आमी करिचें. देखून 21 days न्हू सकाळीं एका टायम टेबल दवरून या अलार्म दवरून उठताय जाल्यार मागीर तुका संवय जाता. म्हाका तूं खंय गेल्यार ताचे उपरांत तुका न्हीद पडना, थंय उठयतात तुका. कित्याक म्हळ्यार तुजी बॉडी आसा पळय त्या टायमाक स्पंदन करता, तुजी कूड त्या टायमाक स्पंदन करता आनी त्या टायमार तुका उठयता, सकाळीं फुडें उठयता आनी मागणें करता. त्या दाळा देवाचें उतर सांगता आमकां मुखार. निर्गमन पुस्तकांत आमी पळोवंक गेल्यार
थंय आमी देवाचे उतार आमी आयकल्या थंय अशें सांगता पळया जेन्ना इस्रायल परजा इजिप्ताच्या गुलामपणांत आशिल्ली मोइसे मारिफात त्या गुलामपणांत आसलेल्या लोकांक भायर काडटा आसतना इजिप्तान तांकां दीस आनी रात म्हणलें बरी काम आसलें ताका गळयतालो तो फाराओ राय ताचे तान गुलामगिरी करयतालो पूण जेन्ना मोइसेन तांकां भायर हाडलें तशे उपरांत तांकां काम ना तांकां कृशी करूंक ना कित्याक म्हळ्यार ती खंयच्यान डेजर्टांत मरुभुमीन चलोवन आनी एका गांवाक पैन करते आसा तांकां काम ना कित्याक म्हळ्यार बरो सुशेग जाले सकाळीं बोरींकर न्हिदोन पडटाली बोरींकर न्हीद येताली तांकां कित्याक काम ना सुशेग देवान सगळें तांकां तयार करून दिल्लें पुरा पूण देव कालें करता तांकां सकाळीं उठोवच्या खातीर तांकां अशें करता दिसपड ते सकाळीं तांकां जेवणाक पळय जेवणा खाणाक कालें करता तांचे कडेन कांय ना न्ही दिसपड सकाळीं हरयेकल्यान खावंक जाय पुरतें तांणी एकठांय केलें आनी सुर्याची धांव चडटाना ते वितळटले म्हळ्यार देवान मान्ना पांत्या पारार दिलें तांकां पांत्या पारार तांकां उठयलें देवान नाजाल्यार न्हिदोंक सुट्टो पळय देवाक जाय हर एका मनशांनी पंत्या पारार उठोवन देवाक अर्घां दिवचें पंत्या पारार उठोवन मागणें करचें देवाक जाय देखून ह्या इस्रायल परजा त्या गुलामगिरीतून भायर हाडटा आसतना 40 वर्सां तांकां मान्ना वयलें जाल्यार पंत्यार तांकां दिलें आनी सूर्य उद येताना तें पुरो करगोण येतालें म्हण ताचे पयलें ताणें पंत्यार मिसून काडगेचें आहलें आनी देवाक अर्घां दिवचें आसलें देखून देव एक पाटी आमकां चड न्हीद पडयल्यार उठोवन जें आसा इस्रायल परजेक उठोवन हांवें ताणें उठयलां ताणें तें सिस्टम केलां पळय तांकां मान्ना पांत्यार देवाक दनपाराय मान्ना दिव येतालें 10 वरां उपरांत दिव येतालें सांजेर तांकां दिव येतालें पूण ना पांत्यार ताका दिलें कित्याक पांत्यार उठचें तांणी पांत्यार देवाक अर्घां दिवचें पांत्यार देवाक दिल्लें तें मान्ना तांणी एकठांय करचें आनी तांकां एकल्या मनशाक कितलें खावंक जाय तितलें तांणी जमो करचें आनी उजवाड ताचे वयर पडटना म्हळ्यार सूर्य उदेताना तें सगळें मिसळून वतालें तांकां हिसूंक मेळनातलें देखून सकाळीं उठोवन तांकां संवय जाली 40 वर्सां ते पांत्यार उठल्यात 40 वर्सां तांकां संवय जाली 40 वर्सां देवान तांकां वेलें मान्ना दिलें पूण पांत्या पारार उठयलें तर पांत्या पाराचें मागणें कितली सत्यवंतगी म्हणून हांगा आमकां सांगता पांत्या पारार उठोवन मागणें केल्ल्या वेळार देवाची सकत कसली मेळटा देवाच्या आशिर्वादां कसली मेळटात आमची कुटुंबां कशीं बरीं जातात आमच्या भुरग्यांचें जिवीत कशें बरें जाता हें सगळें एक निदर्शन आमी जावन रावचें आमी एक साक्ष जावन रावचें देखून आमी मागणें चिंत मनशां जर चड आमी न्हिदोन पडटा जाल्यार जायना पांत्यार उठचें पांत्यार उठोवंक सबूय करीचें आनी आमी देवाक अर्घां दिवंक देवाच्या सदरीकाल आमी बसचें एटलिस्ट 1 घंटो सकाळचें मागणें करीचें पांत्या पाराचें मागणें म्हणटा ताका बारी बरें पयलें आमकां आवय बापूय आमी ल्हान आसतना आमकां न्हिदोंक सोडनातली मारून बडोवन उठयतालीं 5 वरार उठा रे म्हणून न्हिदोंक एग्गी आसलें 8:30 जाताना पुरो चिमणे पालोवन जालें न्हिदोन जालें 8:30 जाताना 8:30 उपरांत कोणी जागा आसनातली आतां निश्चंत 12-1 वर म्हणसर आमचे भुरगीं आसतात ते मोबायलार आसतात आवय पळयता म्हणून वोल फांगोर न्ही ताचे भितर मोबायल येता चलता तर मागीर त्या भुरग्यांनी सकाळीं आज कोणें म्हणी संवय केल्या की आमी आतां आमच्या प्रायाचे आवय बापूय आसात तांच्या भुरग्यांक तांणी संवय केल्या की पांत्यार उठोवचें बरी खंय म्हणे आसा गे पळयलां गे तुमी ना भुरग्यांक न्हिदोंक सुद्दां बरी न्हिदोन देवा राती अब्बा मस्त वेळ म्हणसर टी व्ही पळयताले बाबा बरें काल टी व्ही पळोवन कालें गेलें देवाच्या आशिर्वादां जोडलीं गी आनी कालें जोडून काडून गेलें देखून आमकां मस्त बडयेच्या मानसयत पडटाले सकाळीं उठना जाल्यार सकाळचें मागणें आसतलें सकाळची लदी नासतली कितलो वेळ एक अर्दो घंटो तरी मागणें आसतलें 5 ते 5:30 वरां म्हणसर 5:30 उपरांत आमची कामां करूंक आसतलीं कितलीं आनी 7 जाताना बाईस्त निस्काला वचोंक ही पुरा हांवें चिंतचें ते दाळ पडले मार आसात पळय आज म्हाका मागणें करचें बरी केल्यात ते तांणी पाडाक घाल्ले मार न्ही बऱ्याकच घाल्ले मार देखून आज आमच्या भुरग्यांक आमी मारिना कांय ना ओगेत न्ही 10 वरां 11 वरार एक बरें एका घरा हांव गेल्ल्या वेळार एक भुरगो हांव 11 वरार गेलां तांगेर ते जाल्यार म्हणटा म्हळ्यार की तुजो नातू खंय तो न्हिदला कितले 11 वरार न्हिदला दनपाराचे 11 जाल्यात आनी कितें दोन आसा तो हांवें म्हळें काल्याक तो सकाळीं उठयना गे तूं राती सगळो दीस सगळी रात मोबायलार आसता हे मोबायलाक एडिक्ट जाला कालें करचें म्हूण समजना म्हणटात तली परिस्थिती कितलीशीं जाणांची भुरगीं आज आमच्या भुरग्यांक आज सकाळीं उठोवंक कितलो मोग खरी जाबा पूण इतलोय मोग करूनचो ती भुरगीं पाड जाता म्हणसर आवय बापायन मोग करूनचो त्या भुरग्यांनी वाट चुकोवन येता म्हणसर आवय बापाय त्या भुरग्यांचो मोग करूनचो तांकां एक बऱ्या देखीक आमी हाडिचे
बरी बूद आवय बापायन शिकयचें न्ही गे आमी शिकयचें न्ही गे. एखाद्याला तुजी भुरगीं जर पाड जाती जाल्यार देव तुका इसारतलो. देवाक तुवें जाप दिवचें पडटलें. तुका ताची जतन काणी घेवच्या खातीर तुका आवय आनी बापूय त्या भुरग्यांक शिकयल्ली. देखून तूं जर तुज्या भुरग्यांची जतन काणी घेवंक फेल जालें जाल्यार देव तुजे कडेन क्वेश्चन विचारतलो. देखून हर एका भुरग्यांक जाल्यार आमी इल्लेशें पांत्यार उठोवंक शिकयचें, राती एक न्हिदोवंक आमी शिकयचें, तांकां सांगचें खंडीत जावं. देखून जाणवायचें पुस्तक सांगता 16 अध्याय 20 आनी 7, 20 आनी 8 वाक्यां. विजडम चॅप्टर 16, 27, 28. कित्याक जासो उज्यान नास जावंक ना ते एकच घडयेच्या सुर्याच्या किरणावर विरोवन गेले पळया. आनी हे परी सूर्य उदेवच्या आदीं मनशान अर्गां दिवंक जाय. जर एखाद्या वेळा सूर्य उदेवच्या पयलें देवा थंय येवंक जाय, देवाक अर्गां दिवंक जाय म्हणटा पळया. उजवाड फांगताना तुजे कडेन प्रार्थना करूंक जाय म्हणून तांकां समजयलें. देवानंत तांकां समजयलें. त्या इस्रायल परजेक देवानंत समजयलें सूर्य उदेवच्या पयलें, ती किरणां पडच्या पयलें तुवें उठोवंक जाय आनी मान्ना तुवें कलेक्ट करूंक जाय. सुर्याचे किरणां वरवीं विरोवन वेतालें तें मान्ना तांकां हातांक मेळनातलें. सूर्य उदेवचे आदीं मनशान अर्गां दिवंक जाय, देवाक अर्गां दिवंक जाय. पांत्यार 4 वरार कावळे देवाक अर्गां दितात, सोर सुकणी सावजां देवाक अर्गां दितात. 5 जाताना मनीस मात्र गऱ्योवन आसता, न्हिदेंत आसता. देखून ह्या विशय म्हणटार उजवाड फांगताना तुजे कडेन ताणें प्रार्थना करूंक जाय म्हणून तुवें समजयलें. देवान म्हाका आनी तुका समजयलां. आमच्या मालगड्यान आमकां शिकयलां, आमच्या आवय बापायन आमकां शिकयलां. तशेंच आमच्या भुरग्यांक आमी शिकोवचें. फांत्यार उठोवंक तांकां प्रॅक्टीस करीचें. थोड्यान कांय ना, अयो कितलो वेळ. थोडे फावटी आमी थोड्या घरांनी येतना आमकां बेजार दिसता. हीं भुरगीं खंय पावतीत, मागणें ना तांचें थंय, बायबल वाचूंक ना, कुटुंबाचें मागणें ना, कांय ना. खाली एज्युकेशन कराटे क्लास, ती क्लास, ही क्लास म्हणून तांदून थोडी आवय बापाय सकाळीं उठोवन 4 5 क्लासीक भुरग्यांक व्हरते आसतात. ते मागीर इस्काला व्हरून सोडून येतात. कित्याक तितल्यो क्लासीक गरज आसात गे? ताच्या की खंयची क्लास गरज? ही एक मागण्याची क्लास बारीक गरज न्ही गे. हे तुज्या भुरग्यांक तूं मागोवंक शिकय. पयल्यान सुवातेर तुज्या भुरग्याक दिमी मारूंक शिकय. तुज्या भुरग्याक हात वयर घाल मागोवंक शिकय. तुज्या भुरग्याक बायबल वाचूंक शिकय. तुज्या भुरग्याक हर एक इस्कालाच्या पयलें 1 मिनट ते आल्तारी मुखार वचून मागोवंक शिकय. तुज्या भुरग्याक इस्कालांतल्यान फाटीं येतना 1 मिनट आल्तारी मुखार रावन अर्गां दिवंक शिकय. आनी तुका देवान शाबीत व्हरलां न्ही, व्हेलां न्ही, फाटीं हाडलां न्ही, देवाक अर्गां दी. सकाळीं उठून आले तूं आज इस्कालाक येताय, सगळें तुका देवान राखण वरयचें. तुज्या मोतीक शिकोवंक देवान उजवाड दिवचें, विजडम दिवचें. देखून एक घडी भर माग पुता, ह्या माग तुवें म्हणून त्या आल्तारी मुखार रावन मागोवंक जायना गे. काल जाय 1 मिनट न्ही, 1 मिनट न्ही, तितलोय पुरसोत ना गे. जर आमी कितें पुरा वगडायता, कितें पुरा अनाहुतां करता आमच्या कुटुंबांनी. देखून आज आयचे मागणे आमी कुटुंबा खातीर भेटून दिले. ताचे खातीर हर एका कुटुंबांनी मागण्याचो स्पिरीट येजे, हर एका कुटुंबांनी माया मोग एकवट येजे, हर एका कुटुंबांनी भक्षण येजे, हर एका कुटुंबांनी एकवट येजे. ना जाल्यार देवाक आमी जाप दिवची पडटली. मगच्या भवान भयणी, देखून आज कुटुंबा खातीर आमी मागणें भेटून दिलें. कुटुंबा खातीर हें मागणें आज कुटुंबा खातीर करचें. तुमच्या हर एकल्या कुटुंबा खातीर आज मागता आसतना तुमच्या कुटुंबांनी असलें वातावरण येचें. देखून जाणवायचें पुस्तक आमकां सांगता 6 अध्याय 14 वाक्या. विजडम चॅप्टर 6 वर्स 14 सांगता, तिका सोदून सकाळीं फुडें उठतेल्याक, म्हळ्यार जानवाय सोदून, म्हळ्यार पवित्र आत्म्याक. जानवाळें म्हळ्यार पवित्र आत्मा. जानवायाक सोदूंक म्हळ्यार पवित्र आत्म्याक सोदूंक सकाळीं फुडें उठतेल्याक कसलीच अडचण आसची ना. सकाळीं फुडें कोण उठता ताका कसलीच अडचण आसची ना. कित्याक ती ताच्या दारा कडेन बसलेली ताका मेळटली. पांत्या परार तूं उठशी जाल्यार देवाचो पवित्र आत्मा तुज्या दारा कडेन तुका राखून रावतलो, तुका मेळटलो. मस्त कडेन असले निदर्शन आसात. मस्त कडेन एक वेळार आमी मागणें करता जाल्यार त्या वेळार थंय वचना जाल्यार देव त्या मागण्या आमच्या मनशाक राखून रावता. त्या जाग्यार तुका बेसांव दिवंक राखून रावता. सकाळीं फुडें तुका देवाचें आशिर्वादान दिता सकाळीं फुडें. देखून हें सकाळचें मागणें गरजेचें. तुमी कितलेंय मागणें केदाळे करियेत, पूण सकाळचें की सक्तवंत मागणें सकाळचें मागणें मिनिमम 5 वरार तरी उठून मागणें गरजेचें. 5 वरांचेर बरो टायम. 5 वरां उपरांत न्हिदूंक नजो गे सर जावं. 5 वरांक जाग जायचें गे मनशाक, 5 वरार उठचें गे. देखून आज आमी किर्तनाचो ग्रंथ सांगता 140 आनी 3 अध्याय 8वें वाक्य.
कीर्तन 143 वर्स 8 सांगता, सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी सर्वेस्परा. पळय कितलें बरें मागण्यान दावीद रायन मागलेली मागणी पळय, सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी. कित्याक तुजेर हांव विश्वास दवरतां. हांवें चलोवंक जाय ती वाट म्हाका दाखय. आयचे दिसा कितें हांवें करूंक जाय तें दाखय, कित्याक म्हजें काळीज तुका उबारतां. पळय किर्तनाच्या ग्रंथांत असली मागणी आसात की ही मागणी आमी शिकचे. सकाळी फुडें दावीद रायन केल्ले. दावीद राय कित्याक सक्सेस जालो, कित्याक जैते वंचलो? ताणें केल्ले इतलीं झुजां खंयच्याच रायान करून हर एका झुजान कित्याक जैते वंत जालो? तो फांत्या पारार उठून देवा कडेन मागतालो. कीर्तन 90 वर्सेस 14 सांगता, कीर्तनाच्या ग्रंथांत 90 अध्याय 14वें वाक्य सांगता, सकाळी तुज्या मोगान म्हाका दोशी कर. प्रत्येक म्हणटा पळय, सकाळी फुडें उठून म्हणटा तुज्या मोगान म्हाका दोशी कर. आनी आमची जीणभर आनंदान आमी गितां गायतले, सदांच तुजी स्तुती करतले. तुजो मोग आमकां दादोशी करून दी, तुजी जानवाय आमकां सकाळी फुडें दी म्हणून मागणें करता दावीद राय. मुखार सांगता पळय कीर्तनाचो ग्रंथ 5वो अध्याय 3रें वाक्य आमकां सांगता, सर्वेस्परा सकाळच्या वेळार तूं म्हजो ताळो आयकताय. केदलो आयकता देव ताळो? सकाळी फुडें. सकाळीच्या वेळार देव आमचो ताळो आयकता. सकाळीच्या वेळार म्हजी विनंती तुज्या मुखार हांव दवरतां. सकाळी फुडें म्हज्या मागणें हांव तुज्या मुखार दवरतां आनी तुजेर म्हजी नदर लावन रावतां. तुजेर म्हजी नदर लावन रावतां. पळया सकाळी फुडें दावीद राय उठून मागणें करतलो म्हणटा पवित्र पुस्तक. जायते प्रवादीचे जिणयेनी पळया हे मागणें आसा. देखून 119 कीर्तनाचो ग्रंथांत 147 अध्याय 119 147 वर्सेस अशें सांगता, फांत्या आदीं उठोवन हांव आधार मागता. फांत्या आदीं म्हळ्यार 5 वरां पयलेंत, फांत्याच्या आदीं. फांत्या केदाळ सुरू जाता? फांत्या 3 वरां उपरांत फांतेंत. ताच्या आदीं म्हणटा, ताच्या आदीं हांव उठोवन हांव आधार मागतां. तुज्या उतराचेर हांव भरवसतां. तुजें उतार आमकां प्रॉमिसस दिल्ले, हर एक प्रॉमिस क्लेम करून मागोवंक वेळ बारी बरो. देखून हर एक क्लेम आमी फांत्याच्या पारार उठोवंक आमी प्रयत्न करया. फांत्याच्या पारार उठून मागणें करूंक आमी प्रयत्न करया. देखून आज हांव सांगता कीर्तनाचो ग्रंथ 57 अध्याय 10वें वाक्या म्हणसर, कीर्तनाचो ग्रंथ 57 अध्याय 10 वाक्या सांगता, म्हजें काळीज तयार आसा देवा, म्हजें काळीज तयार आसा. हांव गायन करतलो आनी कीर्तन हांव गायतलो. जागो जा, म्हज्या आत्म्या जागो जाया. म्हज्या आत्म्याक हांवें जागयचें, म्हज्या आत्म्याक जागो जायचें. विणय सितारां फांत्याक हांव जागयतलो, विण्याकी जागयतलो आनी सिताराक हांव जागयतलो. सगळे म्युजीक इन्स्ट्रुमेंट्स आसा ते सगळे जागयतलो. आनी म्हणटा पर्जा मदें तुका हांव अर्घां दितलो. सोम्या राष्ट्रां मदें तुजी स्तुती हांव गायतलो, कित्याक तुजो मोग मळबा पर्यंत पावता आनी कुपा पर्यंत तुजें विश्वासीपण. कितलीं देवाची आशिर्वादां दावीद रायन जोन कान गेल्ली. आनी खंडीत जावन इसाया प्रवादी आमकां सांगता 33 अध्याय वाक्य 2रें वाक्य अशें सांगता, आयजाया 33 वर्स 2, सर्वेस्परा आमची दया कर, आमी तुजे वाट पळोवन आसां. हर एक सकाळी जा तूं आमचो भावळो. हर एक सकाळी जा तूं आमचो भावळो. विघ्नाच्या वेळार आमचें तारण. सकाळी फुडें आमच्या बावळ्यांक घटाय दी. सकाळी फुडें आमच्या पांयांक बोळ दी. सकाळी फुडें आमच्या मतीक उजवाड दी. सकाळच्या परां मागता आसतना म्हज्या काळीजाक संतोश दी. म्हज्या कुडीचें हर एक विश्व तुका अर्गां दिवंक, तुजी स्तुती करूंक, तुका महिमा दिवंक तयार आसा म्हणटा पवित्र पुस्तक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेजू कितें करतालो? जेजू विशयेन थोडे विशयेन जेजू कशें मागणें करतालो, तो खंयच्या वेळार मागणें करतालो पळया. मार्काचो वांजेल 1 अध्याय 30 आनी 5 वाक्या. मार्क चॅप्टर 1 वर्स 35. दुसरे दिसा उजवाडचे आदीं जेजू उठलो. उजवाडचे आदीं जेजू उठलो. जेजू तर फांत्या पारार उठला जाल्यार म्हजे खातीर आनी तुजे खातीर ताणें फांत्या पारार उठोवन म्हजे खातीर आनी तुजे खातीर ताणें मागणें केलां जाल्यार हांवें फांत्या पारार उठोवन जेजू बरी हेरां खातीर कित्याक मागणें करूचो. आनी जण नातल्ल्या एकसुरी सुवातेर वचून थंय मागणें करूंक लागलो. देखून आमकां आमच्या घरांत आमकां एक पर्सनल आमचे रूम आसल्यार त्या रुमांत हांवें मागणें करचें. हे पर्सनल खंय मागण्याचें कूड आसल्यार त्या कुडांत हांवें मागणें करचें. कित्याक कोणाचें ते डिस्टर्बन्स येवं नजो, कोणाचें ते डिस्टर्बन्स येवं नजो. देखून आमी पर्सनल मागणें करतना सकाळी फुडें उठोवन स्तुती करतना देवाची आशिर्वादां, देवाची कृपा, देवाची जानवाय आमकां मेळटा. म्हज्या भावा आनी भयणी,
विलापाचो ग्रंथ आमी पळयल्या 3रो अध्याय 22 आनी 23 वाक्या. विलापाचो ग्रंथ 3रो अध्याय 22 आनी 23 वाक्या. सर्वेस्पराचो विश्वासी मोग केदींच सोंपना, ताचे काकुळतीक केदींच अंत ना. हर सकाळीं ती नवी. खरेंच वर्तें तुजें विश्वास म्हण. थोड्यांनी सांगचें मागलेंत न्ही मागचें, सदां न्ही कित्याक मागचें, पूण देवाचें उतर सांगता हर एक सकाळीं ती नवें जावन आसा. हर एक सकाळीं मागतना ते नव्यो संगती तूं आमकां दिता, नव्यो संगती उगडपें जाता. कालचो दीस गेलो, काल मागलें तर आज मागताय जावं पुरो, पूण आयच्या दिसाक देवाची खाकोळ तूं जाय तुका. आयच्या दिसा देवाची महिमा तुवें प्रगट करूंक जाय. तुवें कितें करीचें म्हळें देवान तुका कळीत करूंक जाय. तुज्या हर एका कामाचेर ताणें आशिर्वाद घालूंक जाय. देखून ताची काकोळ तूं, ताची कृपा हर एक दीस नवी आमकां मेळटा. हर एक दीस ती नवी. आनी देखून आमी हर एक दीस सकाळींचें मागणें करूंक जाय म्हूण पवित्र पुस्तक सांगता. देखून वेळ करेक्ट कोणसो सकाळींचो वेळ, बारी बरो वेळ, बेगीनच उठोवन देवाक अर्गां दिवचें, देवाची स्तुती करची, देवाक महिमा दिवचें बारीच गरजेचें. किर्तनाचो ग्रंथ आमकां सांगता पळया 50 आनी 9 अध्याय 16वें वाक्या. किर्तनाचो ग्रंथ 50 आनी 9 अध्याय 16वें वाक्य आमकां अशें सांगता देवाचें उतर. पूण हांव तुजे सक्ती विशयन गायतलो, सकाळीं तुज्या मोगाची स्तुती करतलो, सकाळीं तुज्या मोगाची स्तुती करतलो. कित्याक तूं जावन आसाय म्हजें कोटें, म्हज्या कश्टांच्या दिसा म्हजो आसरो. इतलें तुमी देवाचें उतर आयकलें. खंय म्हणी दनपरां मागचें तुमी आयकलां गे, खंय म्हणी तुका सांजेचें मागचें आयकलां गे. रातचें आमचो कुटुंबाचो तेर्स आसा तो खंडीत आमकां खंडीत जावन आमच्या इगर्ज माथ्यान दिल्लें तें एक अर्थ भाग. संजेच्या वेळार कुटुंबाचें आनी सांगाता मेळोन मागणें करचें. पूण कितें जालें तुजें पर्सनल मागणें, वैयक्तीक मागणें तुवें केदाळा करीचें, सकाळीं बडें करीचें म्हूण सांगता. किर्तनाचो ग्रंथ 5वो अध्याय 3रें वाक्य आमकां अशें सांगता. सर्वेस्परा सकाळच्या वेळार तूं म्हजो ताळो आयकताय. पळया, सकाळच्या वेळार तूं म्हजो ताळो आयकताय. सकाळच्या वेळार म्हजी विनंती तुजे मुखार हांव दवरतां आनी तुजेर म्हजी नदर लावन रावतां. सकाळीं बडें, सकाळीं म्हळ्यार फांतेच्या पारार आमी मागण्याक उठोवंक जाय म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता. जितन आमी सकाळीं फुडें मागता जाल्यार तें खंडीत देव आमकां दिता. देव आमकां आशिर्वादांनी भरता. देव आमच्या हर एका गरजांनी पावता म्हज्या भावा आनी भयणी. आनी निमाणें आमी असो नियाळ करता आसतना किर्तनाचो ग्रंथ 88 वर्सेस 13 आमकां सांगता. 88 अध्याय 13वें वाक्या सांगता. पूण हांव तुका उलो मारतां सर्वेस्परा, सकाळीं बडें म्हजें मागणें तुजे मुखार दवरता. पळया, पूण हांव तुका उलो मारतां सर्वेस्परा, सकाळीं फुडें म्हजें मागणें तुजे मुखार दवरता, म्हळ्यार तुजे मुखार पावता. आमचें मागणें सकाळीं बडें जायचें. देखून दुसरें खंयचेय टायम काकुळतीचें मागणें करतल्यांक पांथ्यार 3 वरांनी मागणें करयेत, दनपराच्या 3 वरांनी मागणें करयेत, सकाळच्या 9 वरांनी मागणें करयेत, रातीच्या 9 वरांनी मागणें करयेत. पूण देवाक अर्गां दिवचें, देवाक स्तुती करचें, तुजें पर्सनल मागणें केदाळा जायचें, सकाळीं फुडें जायचें. देखून सकाळीं उठोवन तूं देवाक अर्गां दी, देवाची स्तुती कर. 1 घंटो 1 वर देवा सांगता करसी. मागीर तुजें मिसागोचीं कामां आनी कितें मिसागे मागण्या काल मागीर करा. सकाळीं 1 घंटो देवाक दिवंक आमी प्रयत्न करया. ते जाल्यार आमची कुटुंबां आपापींत बरीं जातात. आमच्या कुटुंबांनी देवाचें आशिर्वादां मेळटात. आमच्या कुटुंबाची देवाची कृपा आनी काकुळट मेळटा. देखून आज आमी प्रत्येक जावन सगळीं आमच्या कुटुंबा खातीर मागया. सगळीं कुटुंबां तुमची भेटोवन दिया आनी तुमची कितें इंटेन्शन आसा ती सगळीं भेटोवन दिया. आज तुमच्या हर एका इंटेन्शना खातीर प्रत्येक जावन तुमच्या मागण्याचें जिवीत देवाच्या समकार भेटोवन दिया आनी सगळीं कुटुंबां आशिर्वादीत जावचे खातीर सकाळीं उठोवन मागणें करूंक आमकां येवच्यो अडखळ्यो कसल्योच आसच्यो नात म्हणटा. आज तुमी आयकलें तें उतार. सकाळीं फुडें उठोवंक तुका अडखळ्यो आसच्यो नात, अडचण्यो आसच्यो नात म्हणटा. देव सगळे कान उडयता, पूण म्हाका आनी तुका मन आसाचें. एक बरें मन आमकां रचून दी देवा म्हणून आमी मागया. एक बरें काळीज आमकां रचून दी देवा म्हूण मागया. सकाळीं उठोवंक आमकां तो आदार दी म्हूण मागया. सकाळीं फुडें म्हाका उठय म्हणून आमी मागया. खंडीत सकाळचें मागणें आमी खंडीत जावन करूंक आमी प्रयत्न करया. आनी आमच्या कुटुंबा खातीर, तुमच्या हर एका इंटेन्शन खातीर, हर एका पिडेस्तां खातीर, कस्तांवान सांपडलेल्या खातीर, जॉब नासलेल्यांक बरें जॉब मेळच्या खातीर आनी सगळे विशय
हर एक पिडेशिल्ल्यान कश्टोवचे हर एकल्यांक खातीर प्रत्येक जावन कॅन्सर पिडे कश्टोवची मस्त जाण आमकां इंटेन्शनां धाडलीं आसात ती सगळीं आज आमी भेटोवन दिवन हर एकल्याच्या तुमच्या गरजां खातीर आतां आमी मागता हालेलुया 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 हरगां तुका जेजो महिमा तुजो ग्लाब तुका जेजो वंदन तुका जेजो वैभव तुका जेजो आराधन तुका जेजो नमन तुका जेजो प्रणाम तुका वळिस्तां जय जय तुका जे होसाना तुका जे सिलो जावन थँक्यू फादर थँक्यू जे हर एकल्यांक तूं आपड आनी गूण कर जेजो हर एक पिडाशिरा गूण कर हर एक कुटुंबांनी तुजे आशीर्वाद घाल जेजो तांच्या वैयक्तीक मागण्याचें जिवीत आशीर्वादीत कर जेजो सकाळीं फुडें उठूंक तांकां कृपा दी हर एकल्याक जेजो जेजो आमकां समेस्तांक सकाळीं फुडें उठय सकाळीं फुडें तुजे सांगता वेळ करसूंक आमकां कुमक कर जेजो आनी आमकां चड आनी चड आशीर्वादीत कर जेजो आनी ह्या संवसारांत तुजे सांगता जियोची कृपा आदार हर एकल्या आमकां लाभय म्हणून ह्या वेळार मागता हे मागणें आमी करता बाबा तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन 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 आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता ते संवसारांत जावं आमचो दीस परतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार आमेन नमान मरिय कृपेन भरलेले समिती जे सांगता स्त्री आमतेर तूं सदैव आनी सदैव फळ योगशें जेजू भगवंती मरिय देवाचे माय आमा बापयां खातीर विनंतीकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पिताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन तर सुमेस्तांक तुमकां देव बरें करूं आयच्या दिसा ह्या मागण्याक जेवन जाल्यार सुमेस्तांक तुमचो आमी उपकार बावडटा देव बरें करूं म्हणटा आनी खंडीत जावन सकाळीं उठून मागणें करूंक एक संवय करया आनी देव आमकां समेस्तांक आशिर्वादीत करून मागता ह्या वेळार तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा बरी रात मागता समेस्तांक गूड नायट.